Kristating मोगाळ भावा बहिणीनो, मोरी देवाची सभाय. मोरी देवाची सभाय म्हळ्यार वाक्य ऐकत असतना आमच्या मोतींत जायते शब्द येतात. सोबीत म्हणलो शब्द ऐकत असतना आमकां एका रितीची दादोसकाय जाता आनी तो शब्द ऐकत असतना आमी सर दादोशी जाता. सोबीत वस्तू, मनशां, सोबीत उतरां, सोबीत संगती, सोबीत वातावरण हें सगळें आयलें निमाणें देवा थावनूच म्हूण येता. कित्याक म्हळ्यार आमचो देव रचणार जावन आसा, आमचो देव पसणार जावन आसा आनी देवान सर वस्तू रचले उपरांत ताणें सांगलें सगळें बरें दिसता, सगळें सोबीत दिसता. देवान मनशाक रचलें आपल्या सारकेसो सोबीत जावन ताणें रचलें. मनीस देवाची रचना जावन आसा. त्या देखून सोबीत संगतीचो रचणार देव आनी कितलो सोबीत आसा नाका. देखून सा अगस्तीन भोव आपुरबायेन तो वर्णिता देवाक ये सोबाये म्हूण आपूण ताचे तावन जोडलेलें बरेपण वर्णिता. देवाची सोबाय म्हळ्यार मोगाळच्यान देवाचें आकर्शीत मुखामळ जावन आसा. नाजूकायेनी मोगाच्यान देवाचें बरेपण जावन आसा. देवाचें बरें काम जावन आसा. देवान भुमी रचली आनी म्हळें सकड बरें दिसलें. सर वस्तू रचल्या उपरांत ताणें आखरेक सांगचें आसलें सकड बरें दिसता. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, देवाची बरेपण, देवाची महान कृत्यां मिजायकी सोबीत म्हणून सांगयत. आयचो दीस देवान आमकां दिला. देवान आमकां बरो दीस आमकां फावो केला आनी आयचो दीस देवाची सोबाय म्हणून सांगयत. देवाचें तें बरेपण वर्णन करचो दीस जावन आसा. आमी किर्तनांत आमी आयकता सर्वेस्पर देवाकाच दिन वचून गावया, दिसैसो पवर्तो उल्हासून गावया. कित्याक म्हळ्यार ताणें केल्यात महात कार्यां ताच्या बळवंत हातांत. देवान दीस आमकां फावो केला. ताचें बरेपण वर्णन आमी त्या दिसाक अर्गां पाटयत हांव. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, कडी जावन देवान आमकां व्हरतो दीस फावो केला. आमच्या जिवितांत जायतें बरेपण ताणें केलां. त्या देखून आमचो देव सोबीत जावन आसा. तो बी तसो ग्रंथ म्हणटा अध्याय 12 वाक्य 7 रायाचें रहस्य लिपोवन दवरयत पूण देवाची कृत्यां परगट करिनासतना रावचें न्ही. आवय बापूयची सोबाय तांच्या भुरग्यांक येता तर देवाची सोबाय तांच्या रचनांतय ताच्या कृत्यांनी परजळटा. देखून आमी भोव आपुरबायचें गीत आमी गायता. ये सर्वेस्परा सृश्टी रचणारा, वर्णू कशी हांव सोबाय तुजी, गायता सदां हांव किर्ती तुजी. ये सर्वेस्परा सृश्टी रचणारा, वर्णू कशी हांव सोबाय तुजी, गायता सदां हांव किर्ती तुजी. देवाची ती सोबाय वा बरेपण आयच्या दिसा प्रत्येक तरान तीन वांट्यांनी वर्णूंक आमकां उलो दिवयेत. पयले सुवातेर मोरी देवाची सोबाय. देवाची सोबाय
मोरयेतें आमकां पळव येत. देवाच्या सर रचना भितर मोरी भोव सोबीत जावन आसा. देखून आमी एका गितांत आमी गायता, तूं सर्व सुंदर, तूं सर्व सोबीत म्हणून आमी गायता. ती सोबीत तिच्या आवयच्या कुशींत उपजतना, पातकाची गत नासतना उपजली. सगळीच कृपेन नेटलेली एकली मात्र. सगळे तिचे जिणेंत तिने कधीच एक पाताक आदारलेले ना म्हणटा पवित्र सभा आणि संत भक्त. तिचे कुटुंब आणि मलकडी कितल्या मत्तनाची म्हणले सा माथेवो भोव आपुरबायेन उल्लेख करता. सा लुकी भोव आपुरबायेन उल्लेख करता. 40 आनी 2 तकल्यो दिवन विवासिता. ती एक धाकटुली चली जावन वाडटा आसतना 3 वर्सां आसतना सा जोखीम आनी आडनान देवळांत तिका व्हरून दवरलें आनी ती देवळांत भाग्यवंत स्त्रियांच्या संगतपणांत ती वाडली. ती कुरपे बरीत चली ती जावन आसली. प्रायंत व्हड जाता आसतना सगळ्या पवित्र पुस्तकांत नितीवंत म्हणून तिका नांव लेखलां. एका नितीवंत मनशा कडेन लग्न ती जाली. नितीवंत मनश सांगता तिचें करार तिचें जालें. सुवातेंत आमी आयकता जुजे सांगता ती लग्ना माटवांत एकवटली. भाग्यवंत दाटल्या संगी तिचें कितें जालें? भाग्यवंत लग्न तिका जालें. ती भाग्यवंत स्त्री जावन आसली. एका बऱ्या कुटुंबा शहराक बऱ्या कुटुंबाक ती पावली. भाग्यवंत कुटुंब तिने बांदून तिने हाडले. मोगाळ भावनो आनी भुणेनो, देवा पुताची आवय ती जाली. कसलें भाग्यवंतपण तिचें. देवाच्या पुताची सांगतपणान जियेली. ती मरण ती पावली. कोणांत कुसा नासतना सर्गाक पावून सर्ग संवसाराची राणी ती सगळी. सगळ्या मनशा कुळाची आवय ती जाली. ती निष्कळंक आवय ती जाली. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, तिका देवान निष्कळंक जावन रचलो. तिका एक निर्मळ जावन तिका रचली आनी देवान तिची आवय जावन उबारली. कृपेन सगळेंच तिका नेटायली. सदांच आमखार जावन तिका दवरली. कितेंच पाप कत नासतना तिका उबारली. तिका बेलें सगळ्या संवसाराची राणी देवान तिका केलें. आनी हो देव कितलो सोबीत जायना जायत. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, ती एक देख जावन आसा. सर भावार्थ्यांक भावार्थांत रोमन वाडोवन गेल्ल्यांक ती एक प्रेरण जावन आसा. जेजूचो पाटलाव केल्ली ती वर्ती त्रीस जावन आसा. सोबीत सुंदर नारी ती जावन आसा. जेजूचो पाटलाव करूंक शेकून आनी बरोवंक आनी बागेलपणां जियोंक एक नांवटलेली एक सोबीत स्त्री जावन आसा. संत भक्तांच्या की वर्ती सांतीन ती जावन आसा. शेगुणांनी भरलेली ती जावन आसा. देखून तिका शेगुणाचे राणी म्हणून उलो करता. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, सांता पितेरली संतीन जावन आसा म्हणून पापा फ्रांसीस भोव आपुरबायेन विवरण करता. ती आमकां जेजूचें वर्णन ती आमकां पावयता. जेजूचें पावोवंक लागशिल्ली वाट देखून सा अल्फोन्स लिगोरी भोव आपुरबायेन सांगता, कोणाक फळ जाय तांणी रुखा सरशीन वचोचें. आनी तो कोण? तो रूख तीच जावन आसा मोरी. कोणाक जेजू जाय आमी मोरये सरशीन वचोंक जाय. कोण मोरयेक मेळटा तो जेजूकी मेळटा. कुटुंबाची जिणी
कशी चीज म्हणून आमी मोरये थावन आमी शिकोवंक जाय. मोरयेन कुटुंबाची जिणी बांदून हाडली. देवाच्या इतल्या बरेपणान सोबायन भरलेल्या मोरयेक आमकां दिल्ल्याक आमी संतोश आमी पावोवंक जाय. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत मोरये विशीं जायते कडेन उल्लेख केला. मोरी कशें सोबीत कुटुंब तिणें बांदून हाडलें म्हणून भोव अपुरबायेन आमकां पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळटा. भोव अपुरबायेन वाचूंक आमकां मेळटा. आमचो देव एक कुटुंब. एका कुटुंबांत तो जियेलो. आपल्या पुताक ताणें मोरये जुजेच्या कुटुंबांत वागयलें, कुटुंबांत वाडयलें. आनी आमची कुटुंबां त्या कुटुंबा बरीं बाकी कुटुंबा बरीं जियोंक जावंक आमकां उलो दिलो. आमी मोरयेच्या जनाची फेस्त थोड्या दिसांनी आमी आचरण करता. आनी ह्या फेस्त वेळार आमी कितें करता? कुटुंबाची सोबाय आमी सादता. आदी थावन नवे जेवचें कुटुंबाचें एकवटाचें फेस्त जालां. देवाक अर्गा ह्या वर्सा ते इगर्जेंत जेवंक ना. ते जेवचे कुटुंबांत न्ही, इगर्जेंत न्ही. बकार सांगाता एका मनान आमी घरा वचून आमी जेवता. जेवण कुटुंबा सांद्याचें एक काळीज मन एक करता. सांव पावलान शिकोवचें बरी. पवित्रात्म्यान तुमकां एकवटायल्यात. एकामेका ते समाधान जियोंक एकवट प्रयत्न करा. एपेस घरांक बरयलें पत्र अध्याय 4 वाक्य 3. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, मोरयेन आपलें पयलें कुटुंब नजरेतांत बांदून हाडलें. जुजे जेजूचो पोसको बापोय जाल्यार देवबिरांतेन तिणें कुटुंब तिणें बांदून तिणें हाडलें. बांदून तिणें हाडलें. जुजे सांगता एक भाग्यवंत कुटुंब तिणें बांदून तिणें हाडलें. जुजे तरणाटपणांत अंतरलो म्हणून थोडे देवशास्त्रज्ञ आमकां सांगतात, पूण ताचे विशयांत मोरणाच्या विशयांत कितेंच उल्लेख ना. मोरयेनच जेजूक सांबाळलो म्हणून सुवार्थेकार आमकां उल्लेख करतात. चुकलो भुरगो जेजू तेंपलांत मेळिल्ल्या वेळार मोरी आपली जबाबदारी विशयांत ती समजता आनी साबाल भुरग्याक विचारता, पुता तुवें कित्याक अशें केलें? म्हणजे आमकां कित्याक तूं सोडून गेलें? मोरयेची जबाबदारी तशेंच आपल्या आवय बापायची जबाबदारी हांगा समजता. ती आमकां शिकयता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आनी त्या वेळार जेजू अपुरबायेची जबाब दिता. हांवें देवाच्या घरा आसून आसलें गे. हांवें देवाच्या घरा आसून आसलें गे. हांव देवाची खुशी करूंक आयलां, बापाची खुशी करूंक आयलां. ही उतरां आपल्या काळजांत तिणें जागोवन तिणें दवरलीं आनी आपल्या भुरग्याक घेवन नजर येताक ती गेलीं. आनी ते दिसा सावन लोक बापूरबायन उल्लेख करता. शिकुण्यान आनी तशेंच जाणवायनान तो वाडलो. तिचें कुटुंब तिणें पवित्र तिणें केलें. तशेंच आमी पळयता मोरयेन एलिझाबेथीची भेट करता आसतना मोरी पवित्रात्मेच्या स्पिरितान ती भरली आनी म्हणूंक लागली, म्हजो आत्मो संतोसता, देवा म्हज्या थारो खातीर उल्हासता. कित्याक म्हळ्यार आपल्या चेरांदसीचेर ताणें दया दाखयली. देखून म्हाका भाग्यवंत म्हणून म्हणटाली. तिणें तें कुटुंब पवित्र केलें. तिणें तें कुटुंब भाग्यवंत केलें म्हणून सांगीत. मोरी पडोवन एलिझाबेथ उद्गारली, म्हज्या सुमेच्या मातयेन म्हज्या घरा येवचें बाग म्हाका खंय थावन फावो जालें. खंय थावन फावो जालें म्हणटा.
मोगाड भावानो आनी भयणीनो, मोरयेन बागेवरद कुटुंब बांदून हाडलें. कुटुंब आमकां देवाचें देणें जावन आसा. आमी आमच्या कुटुंबांत विसिनाव बघा ते आमकां देवान दिवचें हें आमी समजून घेवंक जाय. आज आमी कितें जालां आसा तें कुटुंबा वरवीं. कुटुंब साडून एकसूर जाल्ल्यांक कुटुंबाचो महत्व समजता. कुटुंबाक महत्व समजता. आमी जर तर पयशिल्ल्या गांवांत आसात तर एकसूरपणांत आसात तर आमकां कुटुंबाचें महत्व आमी समजता. कुटुंब कितें म्हणून आमी समजून घेताव. आनी कुटुंबांत आमकां रक्षण मेळटा म्हणून आमी समजून घेताव. कुटुंब सांगत कितलें गरजेचें म्हणून आमी समजून आमी घेताव. त्या देखून देवान दिल्ल्या इतल्या बरेपणाक सोबायेन भरिल्ल्या कुटुंबाक आमी संतोश आमी पावोवंक जाय. तिसरें जावं मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, मुलीच्या फेस्ता दिसा, जननाच्या फेस्ता दिसा देवाची सोबाय आमी प्रकृतींत आमी पळयताव. प्रकृतींत आमी पळयताव. ह्या वर्सा बरे दिसो पावस वतला आनी प्रकृती पाचव्या रंगान भरल्या. आनी तशेंच सोबचीं फुलां आमकां पळोवंक मेळटात. जर तर आज असली सोबीत फळां आमी पळयत आसतना आमकां व्हडलो संतोश आमकां भोगता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, फेस्ता दिसा आमी आमच्या शेतांत जाल्लीं तीं फळां आमी हाडून खाव आनी त्या बाळका मोरयेक आमी समर्पण दिसाव. देवान केल्ल्या बेसांवा पसत, देवान केल्ल्या आशिर्वादा पसत आमी अर्गां पाठयताव. खंडी जावन आमकां बरीं फुलां, बरें भात, पोपळां, नाल्ल, रांदय, तण आनी उदकाची झर फावो केल्या. त्या देखून देवाक आमी अर्गां पाठोवंक जाय. आमी पळयताव इस्रायल परचेक बसयलो गांव दिता आसतना देव म्हणालो, न्हंयचो, झरीचो, पालक्या दोंगर आनी धरणीपणले उदक उमाळून आसलेलो देश, जैतनाच्या रुखाचो आनी मोळचो देश हांव दिता. आनी तुमकां हांव समृद्धी करतलो, संपर्क बरीत करतलो. आजुनी असली भरलेली पृथ्वी देवान तांकां दिल्या. मोगाचेनो, देवाची लक्षणां कसलीं. जर तर आमी देवाचे वयर विश्वास आमी दवरताव, जर तर आमी देवाचे वयर भावार्थ आमी दवरताव, खटी जावन आमचें जिवीत संपत बरीत जातलें. संपत बरीत जावतलें. आमी वाव केलो जावं पुरो, वंपला जावं पुरो, पूण थोडे फावटी आमकां देवाच्या आशिर्वादा बिन कितेंच मेळना. जर तर इल्लें आमी वंपल्यार आमी देवाचे आशिर्वाद मागल्यार खटी जावन आमकां बरेपण आमकां मेळटा. त्या देखून मोरये बरी आमी बागी कुरपे परीत शिकून आमी जियोनी जियोंक जाय. बरेपण आमी करूंक जाय, वायट आमी सांडूंक जाय. पाताक आमी सांडूंक जाय, पातकाचे संदर्भे आमी सुकोवंक जाय. तिचे बरी आमी बरेपण आदारूंक जाय. तिची गितां जावं, मोगाची जावं, उर्बेन उरले बरी आमी गावंक जाय. दुसऱ्यान आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागोवंक जाय. दिसपट्टें देवाक आमी अर्गां पाठोवंक जाय. आमी पळयताव मोरयेन तिच्या पतीक मान दिलो. जुजेन मोरयेक गौरवान पळयलें. जेजू ताका खाल जावन तो जियेलो, जाणवायेन तो वाडलो. आमच्या घरांत दादले स्त्रिय संगी तांचे बरी आमी कितें करूंक जाय, ताका गौरव आमी दिवंक जाय. साव पावलोन शिकयले बरी एफेसकारांक बरयलें पत्र अध्याय 4 वाक्य 2 अशें म्हणटा, सदांच ल्हानवीक
वळी सोस्तीकाय जावन चला. एकामेकाचे सोडून तुम्ही मोगास सुदासन वरा. सात्य करा. देखून मोरी एक आमच्या कुटुंबाची राणी म्हणून आम्ही करूंक जाय. तिसरें जावन आमी प्रकृती आमकां कासकी जावन दिल्ली आस्त तांतून माती मुट्टून आनी कच्चो वावर आनीक संतोष करया. ह्यो 3 सक्ती मोती दोन देवाक महिमा दिता आसतना खंडीत जावन आमचें कुटुंब सोंपतलें. आमचें कुटुंब व्हडटें जातलें. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, मोरी जावन आसा एक सोबीत स्त्री. देवाची सोबायती जावन आसा. आज हांव मोरी जावन आसा देवाचे सोबाय विशांत उलयता आसतना कटी जावन मोरी देवाची माता जावन आसा. आज सकरा जात ती सोबोंतीस आसा. जेजूची पयली शीस जावन आसा. तिचो खरेपणी म्हणले बरी आमी मोग आमी करूंक जाय. तिचे वयर आमी विश्वास आमी दवरूंक जाय. तिका मानान आमी लेखूंक जाय. मोरीन काना नगरांत कुमो केल्ली. आज आमकां म्हणटा खंडीत जावन मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, भियेनाकात. पुता दुवे म्हज्या पुताच्या उतरांचेर भरवंसो दवरा. जर ताणें उदक आसलें वायन केल्लो तर आज आमच्या जिवितांत अजापान जातलीं. त्या देखून आमी सदांच जेजू क्रिस्तांत आमी मागोवंक जाय. आज मोरयेक आज आमी मान करता आसतना जेजूच्या आपल्या पुताचेर विश्वास दवरया. आमचो बांद आमी पटकरया. मोरये परी देवबिरांचें तेचें कुटुंब आमी बांदून हाडया. जेजूचो पाटलाव आमी करया. आनी मोरी देवाची सोबाय आमच्या कुटुंबांत आमी पळोवया. मोरयेक आमच्या कुटुंबांत मानाचो जागो आमी दिवया. तवळ आमचें कुटुंब सोंपतलें. शगून बरीत कुटुंब जावन वाडटलें.